नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर अधिवेशनाच्या सत्रांत जावपी कामकाजाची रुपरेषा थारावपा खातीर 19 जुलय दिसा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका जातली. हे बसकेंत लोकसभा अधिवेशनाच्या काळात कामकाजाचो एजंडा थारायतले. 20 जुलय ते 13 ऑगस्ट ह्या काळात हे पावसाळी अधिवेशन जातलें. दोनूय सभाघरांचें कामकाज सुरळीतपणान जावपा खातीर सगळ्या पक्षांचें सहकार्य आसचें हे खातीर केंद्र सरकारान 19 जुलैक ही बसका आयोजीत केल्या. अयोध्येंतल्या राम मंदिरांतल्या कथीत दान घोटाळ्या प्रकरणांत उत्तर प्रदेश सरकारान गठीत केल्ल्या खासा तपास पंगड म्हळ्यार SITन तपासात संबंदांत केल्ले सगळे नियाळ सर्वोच्च न्यायालया कडेन सोपोवचे अशे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. अयोध्येंतल्या ह्या कथीत उपहार प्रकरणांत CBI चवकशेची मागणी करपी एका याचिकेचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. ताचेर न्यायालयान केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आनी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट हांकां नोटीसी जारी केल्यात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती JM बागची आनी न्यायमूर्ती V मोहन हांच्या खंडपीठा मुखार आयज ही सुनावणी जाली. हाचे पयलीं 13 जूनाक उत्तर प्रदेश सरकारान राम मंदिराच्या कथीत गैरव्यवहार प्रकरणांत श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाच्या मागणे प्रमाण 3 वांगड्यांची SIT गठीत केल्ली. तातूंत लखनौचे डिव्हिजनल आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलीस महानिरीक्षक किरण S आनी अर्थ खात्याचे खासा सचीव नीलरतन हांचो आस्पाव आसा. अहमदाबाद मार्गावेली पयली बुलेट ट्रेन फुडल्या वर्सा सुरू जातली असो हावेस रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज एके कार्यावळींत उक्तायलो. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत 2047 ह्या कार्यावळींत मंत्री वैष्णव उलयताले. Next year we will start the first section of bullet train in the Mumbai-Ahmedabad section between Surat and Bilimora. Then section by section, immediately after that we'll go from Vapi to Surat, then we'll go from Vapi to Ahmedabad, then Ahmedabad to Thane, then Ahmedabad to Mumbai. So that is the phase by phase, section by section opening will start from next year onwards. And our country has come up on this learning curve. This is a very difficult, very steep learning curve of manufacturing and designing and constructing a system which will take trains which will run trains at 350 kilometers per hour. 350 kilometers per hour, you can imagine the kind of vibrations, the kind of dynamics, the kind of interaction between the wheel and the rail, the kind of interaction between the overhead wire and the pantograph. It's phenomenal. It's very, very, very complex. केंद्रीय भौशीक बांदकाम खात्याच्या 172व्या स्थापणूक दिसा निमतान आयज नवी दिल्लीत खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. नवी दिल्लीतल्या सेंट्रल विस्ता ह्या वाठाराचें कर्तव्य भवन क्षेत्र अशें नांव करपाची कार्यावळ ते निमतान जाली. केंद्रीय नगर आनी शारी उदरगत मंत्री मनोहर लाल हांच्या हस्तुकीं जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत वडील अधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले. आप लोगों को एक सूचना भी देता हूं, अभी तक हम उसका नाम जो सेंट्रल विस्ता बार बार कहते हैं, अब कृपया उसको कर्तव्य भवन क्षेत्र ये कहें. अब वो सेंट्रल विस्ता नाम बदल गया, आगे से उसका उल्लेख न कहें. कभी रखा होगा, किन्हीं कारणों से रखा होगा, लेकिन अब उसका नाम हर दस्तावेज में हर जगह उसका नाम कर्तव्य भवन या कर्तव्य भवन क्षेत्र, पूरे जोन को कहेंगे तो क्षेत्र बनता है. 10 उसमें कर्तव्य भवन होंगे, कर्तव्य मार्ग होगा, हो सकता है कल को और भी बिल्डिंग जो इसमें बनेंगी वो सब उस क्षेत्र के अंदर आएगा. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोवा कॅम्पस आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सीस हांच्या मार्गदर्शनाखाला तशेंच गोंय कर्नाटक आयकर महासंचालनालय हांच्या जोडपालवान सायबर आणि डिजिटल फॉरेन्सिक ह्या विशयावेल्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पयल्या तुकडीचें उक्तावण आयज फोंड्या फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटींत जाल्लें. 13 ते 17 जुलय मजगतीं ही प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्या. सायबर आधारीत अर्थीक गुन्यांव, डिजिटल पुरावे आनी फॉरेन्सिक तपासणी हे सारकेल्या विशयांचेर तज्ञ अधिकारी मार्गदर्शन करतले. उक्तावण सत्राची सुरवात NFSUचे गोवा कॅम्पस अधिष्ठाता डॉ. लोकेश चव्हाण हांच्या येवकाराच्या उलोवपान जाली. Your program
try to engage with my faculty and expert. Do not feel any kind of hesitation to interact and ask the question. And try to bring your field problem into the classroom or the training room. Share what worked in your investigation and what has not. The value you take away will match with the effort you put in. This training also strengthens a working relationship between the Income Tax Department and NFSU. I am confident this will definitely increase the capacity and the capability of your investigation. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अध्यक्ष रवी अगरवाल हांच्या हस्तुकीं आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जालें. गोंयचे आयकर प्रधान संचालक राहुल गर्ग हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. Over the next 5 days, the participants are going to be trained by the experts of NFSU in the tools and techniques of digital evidence identification, preservation, extraction, and analysis. I would urge each one of you to make full use of this opportunity, ask questions, get your hands on the tools, and above all, think about what you can learn over here, and you can apply it to the searches, surveys, and other investigation techniques which you are going to be following. I am confident that this program will meaningfully enhance our collective capacity to detect and establish financial irregularities with greater precision and legal robustness, and will further strengthen the credibility of our investigations. इस्कॉन मडगांव ह्या संस्थेच्या वतीन कला आणि संस्कृती संचलनालयाच्या आणि हरिमंदिराच्या जोडपालवान 16 जुलै दिसा भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा आयोजित केल्या. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र आणि देवी सुभद्रा हांची ही यात्रा 16 जुलयाक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजित केल्या. पाजीफोंड मडगांवच्या नवीन हरिमंदर संकुलात यात्रेची सुरवात भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि आमदार उल्हास तुयेंकर हांच्या हाजेरीत जातली. ह्या रथयात्रेविशीं अदीक माहिती इस्कॉनच्या मडगांव केंद्राचे वांगडी सचिन कामत हांणी दिली. 16 तारखेक जुलयाचे आमी आमचे 4थो रथयात्रा मडगांवान आसतले आनी हरी मंदिरांतल्यान एक्झॅक्टली 5 वरांक आमचे जे रथ आसते सुटतले. आमचे मुखेल जे मोगाचे आमदार मडगांवचे दिगंबर कामत बाब आसतले रथ स्टार्टींग फ्लॅग ऑफ करपाक. आमचे जे रथ आसते हरी मंदिरांतल्यान पूर्ण मडगांव सिटी भोंवून परतून हरी मंदिरा येतले आनी आमचे एकूच तुमकां निवेदन की तुमी सगळे येयात, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैयाचे दर्शन घेयात, रथ ओढात, आपले जीवन एकदम कुशलमय करात आणि महाप्रसाद कीर्तनात नाचात. ओके, आणि सगळ्यांक म्हणटा आनी एकदा 16 तारखेक 5 वर्सां हरिमंदिरा उपस्थित जायात आणि हे भव्य फेस्टिवलान सहभाग जायात. भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान लंडनांतल्या लॉर्ड्स मैदानाचेर तिसऱ्या दिसा अखेर इंग्लंड पंगडा मुखार 457 धांवड्यांची मोख दवरून खेळ जैताच्या पावंड्यार व्हरून पावयला. यजमान इंग्लंड पंगडाची अवस्था 6 गडे वगडावन 130 धांवड्यो अशी जाल्या. भारताक आनी इतिहासीक जैता खातीर फकत 4 गड्यांची गरज आसा. भारतान दुसरो डाव 7 गडे वगडावन 341 धांवड्यांचेर घोशीत केला. यष्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया हिणें शतक झळकावन इतिहासीक कामगिरी केली. विम्बल्डन 2026 सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोडी गटांत इटलीच्या यानिक सिन्नर हाणें सेगीत दुसरे फावट विजेतेपद पटकावन इतिहास रचलो. लंडनांत जाल्ल्या निमाण्या सामन्यांत सिन्नरान जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेवचो 6-7, 7-6, 6-3 आनी 6-4 अशा सेटांनी पराभव करून प्रतिश्ठेचें विजेतेपद आपल्या नांवार केलां. सेगीत 2 फावटी विम्बल्डन जिखपी संवसारांतलो तो 10वो खेळगडो आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 हाजेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.